व्हडली गोष्ट म्हणटा की जो लोकल एमएलए आहा, जो चर्चिल आलेमो आहा, तेका आज पयलींच इलेक्शनाक लोकांनी हायेस्ट वोटान सेरावली हाडलो तेका. त्याचे बूथ चयले जाल्यार 22, 23, 24 आनी 25 ताका 200, 200, 300 वोट पडल्या लोकांची. इतली लोकांनी ताका थिंग वोट मारला आनी ते दिसा हो मनीस एमएलए आनी त्याचे जे झेडपी कॅन्डिडेट जे जिखून हाडल्या झेडपी आहा वान्या ती दोगांयच नाच. सो कितें व्हॉट डज दिस मीन? गव्हर्नमेंट बीजेपी सरकार हो सालाजार सरकार आनी सालाजार सरकाराक सपोर्ट करपी एमएलए चर्चिल आलेमो हे दोगोय ही नाटकां करतात आनी सुरालेच्या लोकांक आज तेमी हे कळून दाखयलां. ना म्हूण एमएलए येवंक ना आनी येवंक ना तो येवंक ना म्हूण ते झेडपी आहा ताणें एक प्रेसूय घेवंक ना म्हूण एक इव्हेंट कंडेमूय करूंक ना. आमी काल एक दीस रावले ताका चान्स दिवपाक, तो कितें म्हणटा समजोवपाक. तो घेयनासतना आज ताणें बोल्दोच एक दुसरो इश्यू घेतलो पूण ताका जाप काडूना ताणें सुराले जाले ते. दॅट मिन्स ही इज एक्सेप्टिंग द फॅक्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. सो आज ही चिंतपाची गजाल. आख्ख्या सुरालेच्या लोकांक एक म्हयनो पासून जावंक ना झेडपी इलेक्शनाक ताका निवडून हाडला. एका पडपाक बरें आनी नियाळ करपाचो वगत वो. तिका पावोन हांवें पळयलें की एक व्हडली फौज म्हणल्यार जाता एक अरावंड 150 एंड ऑड पुलीस वर दे. आनीक ह्या पुलिसांक आमी खूब पळयल्यात आनी खूब तांचे नासूय पळयल्यात. बरे आसात आनीक आमकां किरकोळूय करतात तसले बी आहात ते. पूण म्हाका दिसता दे आर डुईंग वॉट दे हॅव टू डू. बट पूण त्या दिसा हांवें एक पुलिसा कडेन विचारलें आरे बाबा ही फौज कित्याक आयल्या हांगा? ड्रील आसा कितें आहा तुमचें? तो म्हणपाक लागला ना प्रोटेक्शन दिवपाक आयल्या. प्रोटेक्शन? कोण प्रोटेक्शन? कितें जावपाचें आहा? ना हिंगा खूब जावपाचें आहा म्हणपाक लागला. तूं खंयचें? हांवें म्हणलें हांव हिंगाचें. So what I'm trying to say is on that day these police they gathered there एकठांय जमा जाले 3 or 4 वॅन दिवन आयले ते लोकांक व्हरपाक आनीक येदो व्हडलो तेमी नाच केलो. थंयसर एसपी आहलो तो सांगपाक लागलो तांकां अंदर करो सबको अंदर करो म्हणजे कोणूय तरी कितें जाता ताका अंदर करो. सो आय जस्ट वॉज शॉक आनी हांव एक आमचे एक गव्हर्मेंट जो फुडें आहा ही चालूंक सोदता एज अ सिटीजन ऑफ गोवा. आर दे trying to muzzle our power? Is this government or government आमकां काबार करपाक आयला काय काबार करपाक सोदता? जाय तें करतलो तो आनी एक कल्चरल प्रोग्राम जे पळय क्रिसमसाच्या इन द टायम ऑफ क्रिसमस that we have they will bring objection to our Christmas celebrations also. I am asking this to the CM Dr. Pramod Sawant whether he is going to object even our Christmas celebration, a cultural program that is organized in a village on a parish level. So this was very wrong and I object, I condemn the BJP government. All over the country this is happening and now it has entered Goa and I think Goans need to wake up from their slumber if they are in and wake up and see what is happening in Goa. Even to have a cultural program they don't want us to do, don't want us to be free at all.